मदींच रेल्वे 4 लायन करूंक सोदता. वी आर नॉट 2 लायन करूंक सोदता. वी आर नॉट परमिटिंग. वी हैव रिफ्यूज्ड परमिशन. I am not going to allow. Who is going to spend money on the infrastructure required for that? आज रेल्वे वयल्यान एक पूल घालपाचो आसत तर तूं सगळे पयशे म्हाका भरचे पडटा. We have refused permission. Double line will not be permitted in Goa. We don't need it. जो सांगतालो की कोळशाचे एक्सपान्शन जावपाचें ना, डबल ट्रॅकिंग इज ओनली फॉर टुरिजम, हेजेर तो कित्याक आज सायलंट आहा, एका सायलंट उरलेलो आहा, एका आदेश केंद्रांतल्यान येल्लेले आसा काय कितें, हेजो प्रश्न निर्माण जाता. सगळ्यांनी एकठांय जावन किपींग आवर पॉलिटिकल डिफरन्सीस असायड आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन हे गोंयांत कोळसो नाका म्हणून आमी कॅम्पेन मुखार व्हरपाक जाय. डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगुल्ले इट इज नॉट फॉर कोल ट्रान्सपोर्टेशन, इट इज मेंट फॉर पॅसेंजर. 2 मिनिस्टरांकूय फुडें काडले. दोगांयनी म्हणे इट इज फॉर पॅसेंजर डेव्हलपमेंट. आनी आमी सांगले हे फोटी मारता म्हणून. आयज स्पश्ट जाल्लें आसा, सेल्फ डिक्लेअर केल्लें आसा की हय ते फोटी मारताले म्हणून. तेच आतां सांगून दितात. सो हे पळय सगळें कोल ट्रान्सपोर्टेशन बिकॉज ऑफ वीच गोवा विल गेट डिस्ट्रॉयड. भारतीय जनता पार्टीचो गोंयचो जो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताचो सरकार आसा तो म्हणटालो की डबल ट्रॅकिंग ही लोकांच्या बऱ्या खातीर म्हणून, डबल ट्रॅकिंग ही पॅसेंजर ट्रान्सपोर्टेशना खातीर म्हणून. पण जेन्ना सेंट्रल गव्हर्नमेंटान आज भारतीय जनता पार्टीक नागडे केले तातूंत दिसून येता की भारतीय जनता पार्टीचो गोंयचो सरकार खंय ना खंय तरी गोंयकारांक फटयता. आणि आमच्या पक्षाचे अध्यक्ष वारंवार सांगताले सरकाराक की हो डबल ट्रॅकिंग जो आसा ते तुमचो आहा तो कोळशा खातीर. पण सरकार मानून घेवपाक तयार नासलो. ह्या गोंयांत जे टुरिस्ट येतात ते सैम पळोवपाक येतात, दर्यादेगो पळोवपाक येतात, कोळसो खावपाक येना. जतीन जेन्ना स्पेशल जर डबल ट्रॅकिंगच जर कोळशा खातीर करता जाल्यार कोळसो कशें कमी करतले. आनी म्हजो दुसरो प्रश्न आसा, जे आता त्या वेळाचेर काँग्रेसी आहले ते मागीर बीजेपी गेले, त्या लोकांक प्रश्न आसा, तुम्ही आता आमकां कितें सांगतले, खास करून शंकर मामोणकराक. Today, the statement of the Ministry of Railways have clarified what we said 10 years back, to the extent that Goa will and surely will become a coal hub and a corridor for coal. आज गोंयचे सरकारान आनी स्पेशली आमचे गोंयचे सीएमान सगळ्या गोंयकाराक दाखयलेले आसा की कशी सरकार असेंब्ली भितर आनी असेंब्ली भायर फोटी सांगता ते. पयलीं ह्या सरकारान सांगलेले की पोर्ट एक्सपान्शन या कोल एक्सपान्शन दिवचे ना म्हणून. आनी आयज आमी पयले स्टेटमेंट गोंयचे सीएमाचे की तो हूंय ही वील फॅसिलिटेट द एनवायरमेंटल क्लियरन्स इन स्पेशली फॉरेस्ट एरिया फॉर रेल्वे एक्सपान्शन प्लॅन इन गोवा. दामू म्हणटा सरकार सगळी खबरदारी घेवन पावलां उबारतलो. जाल्यार मुख्यमंत्री म्हणटा विरोधकांनी फक्त कोळशाचेर उलयला. मंत्र्याच्या ट्विटात हेर उद्देग आनी पर्यटनाचेरय उलोवप केला. कोळशाची कॅपॅसिटी खंय वाडची ना. हुबळी टू हॉस्पेट टू वास्को असो जो हें आसा तो डबल ट्रॅकिंग कितें आसा तो पूर्ण जावना अशें म्हजें आयचे म्हणजे हांवें कोणा कडेन इन्फॉर्मेशन घेतिल्लें त्या प्रमाणे. पण त्या वेळाचेर जी भुमिका आशिल्ली आनी आतांची भुमिकेन भितर खूब फरकय बीन आसा. पण डबल ट्रॅकिंगाच्या हातूंतल्या स्पेशली फॉर त्याच खातीर असो विशय नासतना आतां ती रेडी जर आसा जाल्यार ताजेर सरकार योग्य तो निर्णय घेतले. पंडीत आसात म्हणजे एक्सपर्ट्स आसात तांचे कडेन, त्याच बरोबर एनवायरमेंट जे माहीर जे आसात तांचे कडेन सल्ला मसलत आनी बाकीचे सगळ्यो गोश्टी विचारान घेवन सरकार ताचो हें करता. हांव परतूय एकदां सांगता, कोल जितको आसा पळय न्ही ताजी कॅपेसिटी आनी वाडची ना गोंयांत. हांव क्लियर करता. कितें तेंच्यांनी म्हटलें ते कोल तो घेता सद्या तितून म्हटलेलें आसा क्लियर कट जर पळयत टुरिजम म्हटलेलें आसा, ट्रेड म्हटलेलें आसा, बाकीचें सगळें आसा भितर. वाय दे आर टेकिंग कोल जितके परमीट केल्लो आसा पळय आतां पर्यंत तितकोच ताज्या वयर वाडचो ना. फॉर्मर सीएमान एश्युरन्स दिल्ले तेजे आतां जालां म्हणटा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.